गोंय विद्यापीठात कथित पेपर फुटी प्रकरणात प्रोफेसराक डिसमीस करचो NSUI मागता सुत्रां सांगता पुरावे ना. पुलीस रावल्या रिपोर्टाक क्लीन चिटाचो अदमास. मंत्रिमंडळ बदलाची चर्चा. मायकल संकल्प तवडकार दिगंबर काबरालाचें नाव. मायकल म्हणटा 2 वर्सां चर्चाच. बाबूश म्हणटा फळदेसाय नंबर 1. फळदेसाय म्हणटा रिपोर्ट गेल्यात. कांय शाळेंतल्या 3री-4थीच्या विद्यार्थ्यांक सादे उत्तरे ना वाचूंक अशें जावंक फावना. सरकार पगार दिता ते तशेंच शिक्षकांनी काम करचें. शिक्षण संचालकाचो शिक्षकांक सल्लो. मंत्रिमंडळ रिशफला विशीं काजलो शकना. मुख्यमंत्री थारायतलो. फळदेसाय म्हणटा सगळ्यांचो रिव्ह्यू जाला. बाबूश म्हणटा फळदेसाय नंबर 1 मंत्री. शफलाचेर प्रतिक्रिया. आगोंदा दर्यावेळेर आशिल्ल्या 67 बिझनेस आस्थापना 24 वरां बंद करची. हायकोर्टाची उपजिल्लोधिकाऱ्याक अर्द टर्टल नेस्टिंग सायट आशिल्ल्यान अर्द. पहिली ते 5वी जुनांत 6वी ते 10वी आणि 12वी एप्रिला सावन हरकती दिवंक 10 दिसांचो प्राज. 11वीचे वर्ग 10वेच्या निकालाचेर सरकाराची हायकोर्टाक जाप. कदंबा कर्मचाऱ्याच्यो मागण्यो मान्य म्हणून लेखी जापे उपरांत आज संपाची घोशणा फाटी. राती मंत्री मावेना कडेन बसका. आयटकान घोशीत संप घेतलो फाटी. गोंयच्या टुरिझम सिजनाक नेट इराणांतल्यान पयले चार्टर्ड दाबोळे देंवले. आनी 4 फ्लायटां देंवपाची पयले फ्लायट 140 टुरिस्टांक घेवन गोंयांत. दाबोळे टुरिस्टांक येवकार. नागपूर दंगलीचो मास्टरमाइंड डेमोक्रेटीक पक्षाचो फुडारी फहीम खानाक पुलिसांनी केली अटक. खानान 2014 गडकरी आड लढयल्ली वेंचणूक. युक्रेनान सुरू आशिल्ली गैरत थांबोवपाचे नजरेन ट्रंपाचे रशियेचो अध्यक्ष पुतिना कडेन जाले 3 वरां फोनाचेर उलोवप. झेलेन्स्की ट्रंपा कडेन फोनार उलयलो.